आन पटोवचो आनी अर्गां स्तुती दिवचो. फाटल्या दिसांनी केल्ल्या सर्व नियाळांचो मोटव्यान आज उडास काडया. मोगान वाडचें कुटुंब. एका मनशाचे वाडवळीक कुटुंब म्हणली बुन्याद गरज. बरो रूख बरें फळ दिता, तशेंच भलायके बरीत कुटुंब आमचे समग्र वाडवळीक पूरक भंवर रचता. जेजूय मोरी आनी जुजेच्या मजबूत आसऱ्या खाल भावार्थान आनी देवबिरांतीन वाडलो. अशें आमी अशें वाडचें भोव गरजेचें. परिसराचे पासलेंत. जेजू शेता भाटांतल्यान गोड्या दोंगरांतल्यान मरुभूंय आनी झरीच्या गांवांतल्यान उतरून गेला. ताच्या ओपारींनी सासवाच्या खणाक सयत सर्गीची सैरीक लायल्या. कित्याक ही पृथ्वी ताणेर आसली आनी तिचे मुखांतर मनशान देवाची महिमा वळखून वाडोवंक जेजून शिकयलें. पृथ्वेचो पोस करता तितलें आमी पृथ्वी रचलेल्या ते संबंध रोसूंक पावता. समाजांतलें बरें. कुटुंबा उपरांत जेजू जुदेव समाजाच्या सावळेंत वाडलो. समाजांतलें बरें स्विकार करून खुद्द वाडचे संगी तेच समाजाक आपणा संगी तो उबारूंक शकलो. मनीस जावन समाजांतलें बरें घेता तितलें बरें हे समाजाक फाटीं दिवंक आसा. ते दळा मात्र समाजीक हंतार प्रबुद्ध फर्जा आमी जाता. दैवीक मनशांचो संगात. जेजू 12 वर्सांचे प्रायरस देवळांत फाटीं रावून जाणट्या मनशांच्या संगाता संवाद करता. धर्मीक मुखेली ताचे विरोधी न्हय, बगार तांच्या भोवारांत वाडटाना तोय शिकलो मात्र न्हय, तांकांय खुद्द शिकयलें. आत्मीक वाडावळीक दैवीक मनशांची इश्टागात आमकां खंडीत उपकारतली. कूड आनी भोगणांची उदरगत. जेजू कुडींत आसतना ताचे थंय मनशां सहज भोगणां आसलीं. भावूक जावन, उदास जावन, निराश जावन, रागार जावन जेजू तरे फावटी दिसलो तरी तो भोगणांच्या वळ्यांत शिरकोन वळोन गेल्लो ना. बगार आपली काच स्विकार करून कश्ट भोगल्यारी बापाचे कुशेक पयलो मान दिता. भोगणांचेर मात्र जिवीत बांदून गेल्यार आमी निराश जावचें चड. आमच्या अबल भोगणांच्या जिवितांत जेजूचो स्पर्श मनशापण जागोवन दी. शिकपात उजवाड. मनीस जाल्लो जेजू खावतो आनी बोळो वयतरी तो आपल्या बापातावन तें शिकलो. संवसारी शिकप वेव्हाराक पावता, पूण आत्मीक शिकप मनशान मनीस जावन जियोंक आनी जेजू सारकें जावंक रुपांतर करता. आपणा बरीच पेल्या की दुखता म्हणली मुळावी शिकवण आमकां समजली तर आमी उत्तम शिकप जोडलां म्हण अर्थ. त्याच उजवाडान चलया. स्वताचो मोग. हो म्हजो मोगाचो पोत म्हण जेजू विशीं सर्गीच्या थळ्यान सांगलें आनी आमकां हें शिकयता. तूं जो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर. स्वताचो मोग करूंक कोण नेणा ताणें पेल्याचो मोग करचेंय फोट. जसो म्हाका बापान रचला तसो स्विकार करूंक सकनासतना जीवघात करतलीं जायतीं आसात. तसलें मतें स्ववळख आपणावन जाणवायेन वाडोवन येवंक जेजू शिकयता. परीक्षा वाडावळीक आरसो. जेजू स्पिरितान कितलो वाडलो मनशाक ताची परीक्षा सुकली ना. देवसार ताका कलवरीच्या मरणा पर्यंत ताळूनच रावलो. जेजू निमाणें तरी बापाक सोडून दिलो ना. जेजू बरी जावच्या वाटेर पिडेन, कश्टांत आनी कांट्या कुट्यां मदें सालाचें पडत. ही आमच्या वाडावळीची परीक्षा म्हूण घेवचें आनी धैर्यान फुडें करचें. आत्मीक जिविताचे वाटेर आमी एकसुरी न्हय. जेजू आमचो व्हडलो भाव आमचे फुडें उतरून गेला. ताचीच देख सोडून गेला. तर तो देवाक आनी मनशांक मानवल्ले बरी आमी जावंक ताचे बरी आमी प्रायेन आनी जाणबायेन वाडोवंक पेसाडया. सर्व संपूर्ण जेजू आमचें व्यक्तित्व, कुटुंब, परिसर आनी समाज रुपांतर करूं म्हूण आशेवया. तर आतां व्हडे वरबेन आनी उल्हासीत काळजान प्रवेश गितां सवें हें अर्गां बलिदान भेटोवंक आमी उबी रावया.
गीत नंबर 10 पानंको पांस.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या समियान जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. क्रिस्त थंय मोगाच्या भाव भयणीनो आनी विशेष करून ल्हान भुरग्यांनो, थोड्याच दिसां पयलें सासणीक देवाचो शब्द बाळका रुपी मनीस जावन बेतलेहमांच्या खावणेर जल्मल्लें फेस्त क्रिसमस आमी व्हडा दबाजान आचरसिल्लें. आनी ह्याच बाळकाक नमान करूंक, ताची वडवीक गावंक आनी आमी हांगासर एकठांय जाल्या. सर्गींचो आमचो बाप आमकां ताच्या भुरग्यांक आपल्या हातांनी सदांच उखलून धरता आनी अविनाशी देवाच्या पुताक आमी मनशांनी आमच्या किरकोळ हातांनी उखलून धरचें भाग बाळक जेजू मुखांत्रीच आमकां मेळटा. आनी बाळक जेजूक समर्पिल्ल्या ह्या भिकरनिकट पूण शेतांत देवाचें हें वर्तें देणें ह्या दिसांनी जिवाळ आनी क्रियाळ जावनूच आसा. एक ल्हानशें भुरगें आमचे वेंगेंत येता आसतना आमकां वर्तो संतोश जाता. पूण सर्ग संवसाराचो राय एक बाळक जावन आमच्या वेंगेंत येता आसतना ताची ल्हानशी तकली आमच्या हृदयार विशो घेवंक अत्रेकतना कितलें वर्तें जाय जाय आमचें भाग आनी केदो वर्तो संतोश आमचो. हें वर्तें भाग आमकां फावो केल्ल्या देवाक आमी अर्गां दिवया. आयच्या फेस्ताचो संदेश जावन आसा जेजू मानवाल्लो जालो आनी जाणवायेन आनी प्रायेन वाडलो. आनी आमी जाणाव कशें हो बाळक वाडटा आसतना देवाचो पवित्र आत्मो ताचेर आसलो. देखून तो सर मनशांचो इश्ट जालो. सर थरांच्या गरजांनी मनशाक तो पावलो. हर एक पिडा ताणें गूण केली आनी आमकां ताणें देवाचो आनी पेल्याचो मोग करूंक शिकयलो. भुरग्यांक म्हजे सरसी येवंक सोडा. तांचें जावन आसा सर्गींचें राज म्हणटा बाळक जेजू. कशें ल्हान भुरग्यांचें काळीज निश्कळंक आनी निर्मळ जावन आसा गी, तशेंच आमचें काळीज नितळ आनी पवित्र जावंक आमकां जेजू उलो दिता. तर ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर त्याच बाळक जेजू लागीं आमचीं काळजां नितळ आनी निर्मळ करच्या खातीर मागया. आयचें हें मिसाचें बलिदान हांव तुमच्या समेस्तां खातीर भेटयतां. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. त्या पासून भगवान सदांच सांगपार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावोवंक.
प्रार्थया. प्रितीच्या बापा, जेजूच्या भोव पवित्र नांवांक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केलाय देखून आमी तुका धीन वाजता. ह्या जिवितांत ताणें ताची गोडसाण साकून दादोशी जावंक आनी सर्गार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयलेली ह्या संतोशाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्रात्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनाक. सामुएलीच्या पयल्या पुस्तकांतलें वाचप. देवाची सोल्या पेट आसली त्या सर्वेस्पराच्या मंदिरांत सामुएल न्हिदोन आसलो. तेन्ना सर्वेस्परान उलो केलो, सामुएल सामुएल. ताणें जाप दिली, हांव हांगा आसां. आनी तो एलीशी धांवलो आनी ताणें म्हळें, हांव हांगा आसां, तुवें म्हाका आपयलय? एलीन जाप दिली, हांवें तुका आपोवंक ना, परतून न्हिदोंक वच. तो न्हिदोंक गेलो. परतून सर्वेस्परान उलो केलो, सामुएल सामुएल. तो उठलो आनी इल्लेशी वचून ताणें म्हळें, हांव हांगा आसां, तुवें म्हाका आपयलय? पूण ताणें जाप दिली, म्हज्या पुता, हांवें तुका आपोवंक ना, परतून न्हिदोंक वच. ते दोळपर्यंत सामुएलाक सर्वेस्पराची वळख नातिल्ली आनी सर्वेस्परान आपलें उतर ताका ते दोळपर्यंत कळीत करूंक नासलें. सर्वेस्परान परतून तिसरे फावटी सामुएलाक उलो केलो. तो उठलो आनी इल्लेशी वचून ताणें म्हळें, हांव हांगा आसां, तुवें म्हाका आपयलय? सर्वेस्पर भुरग्याक आपयता म्हूण तेन्ना एलीक समजलें. देखून ताणें सामुएलाक म्हळें, न्हिदोंक वच आनी तुका परतून उलो करीत जाल्यार जाप दी. उलय सर्वेस्परा, कित्याक तुजो सेवक आयकता. सामुएल आपल्या जाग्यार न्हिदोंक गेलो. सर्वेस्पर येवन ताचेशी उबो रावलो आनी आदले परी ताणें उलो केलो, सामुएल सामुएल. सामुएलान जाप दिली, उलय सर्वेस्परा, तुजो सेवक आयकता. सामुएल वाडलो आनी सर्वेस्पर ताचे सवें आसलो आनी ताचें एकच एक उतर निर्फळ जावंक ताणें दिलें ना. देवाचें उतर. आपली तुझी खुशी करूं हावेता सर्वेस्परा. आशीम ताची वाट हांव पळयतालो.
इश्ट गाल म्हाका कांदिले एक नवीं गीत ताणी म्हज्या तोंडान घाला आमच्या देवाची कीर्तन ते यशनांनी भेटून्यो तुका नाका जाली तुझ्या उतराक म्हजी कान उक्ती केली होंबल्यो परिहार करून तुवें मागूंक ना आपली हाविता म्हूण सांगली देवा तुझी खुशी करूं म्हाका सुनतो तुझी धर्मशास्त्र अंतस्करणान रोंबून आसा तुझी सोडवणीची बरी खबर परगट केल्या हे तू जाणाय सर्वेस्परा सांब पावलून कोरिंतकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, कूड व्यभिचारा पासत न्हय, ती सोम्या पासत आनी सोमी कुडी पासत. देवान सोम्याक मात्र मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो न्हय, बगार आमकांय तो आपले सक्तेन उठयतलो. तुमच्यो कुडी क्रिस्ताचे संदे म्हूण तुमी नेणात गी, तर क्रिस्ताचे कुडीचे संदे घेवन वेश्यास्त्रियेचे संदे करयेत गी. बिलकुल नजो. पूण कोण सोम्याक एकवडता तो ताचे संगी एक आत्मो जाता. तर व्यभिचारांतून पळापळ घेया. मनीस आदारता ते हर एक पाताक ताच्या कुडी भायर तो करता. पूण व्यभिचाराचे पाताक आपलेच कुडी विरोध तो करता. तुमच्यो कुडी पवित्र आत्म्याची मंदिरां म्हूण तुमी नेणात गी. तोच आत्मो तुमचे थंय वस्ती करता न्हय. देवानच ताका एक देणे कसो तुमकां दिला. तुमी तुमचीच आस्त न्हय, वर्ते मोल दिवन तुमकां विकते घेतल्यात. देखून तुमचे कुडीन देवाक महिमा दिया. देवाचें उतर हें पानंको 8.
सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता सर्वेस्पुराच्या शास्त्रा प्रकार करूंक आसलें ते सकट तांणी कन जातस गालिलेयांतल्या आपल्या नाजरे शहरांक ती पाटी आयली. भुरगो वाडून येता घटमूट जायत आयलो आनी जानवायेन भरलो आनी देवाची मजत ताचेर आसली. देवाचे उतर हे हरियेका ब्रेस्तरा ह्या नोवेनाक येता आसतना ह्या आमच्या घरांनी आमी बाळका जेजूचें भक्तीपण आदरतना आमी म्हणटा शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. भाव भयणीनो ह्या उतराक परत्यान गमन दिया. शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. हें ह्या येवकारिस्ता वेळार आतां घडलां. चारित्रीक न्ही, चारित्रीक वय आमकां बायबलान सांगलां देखून, पूण हर एका येवकारिस्ताक आमी भावार्थी सांगाता मेळटाना तसो शब्द मनीस जाता आनी आमचे मदें जियेता. हे घडीभर ही उतरां तुमच्या मदीं हाडा आनी आतां आमी पयलें वचप आयकलें सामुएलीच्या जिणे विशांत, दुसरें वचप आमी आयकलें आनी शिखर जावन जेजूचो आमचे मदें परत्यान जल्मालो ताच्या उतरा वरवीं. हे घडीभर हें उतर सांगा तुमकांच. शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो, आतां जियेता तो. लातीन भाशेंत ह्या मिस्तेराक आमी एक ल्हानसो शब्द वापरता हिक एट नूंक म्हणून, म्हळ्यार हियर एंड नाव, आतां आनी हांगा. 2000 वर्सां आदी मात्र न्ही, आतां आनी हांगा हो शब्द आतां आमच्या मदें मनीस जाला आनी आमच्या मदें जियेता. ह्या घडये हाका लागून देव आमचे थंय एक जाला, आमी ताचे थंय एक जाल्या. हर एका मिसा वेळार आमी म्हणटा आनी एक शब्द वापरता इंग्लिशाचो, लिटर्जिकल एनामनेसीस, म्हळ्यार देव स्तुतेंत स्मरण आमी करता. कितें चारित्रीक जावन घडलें तें आतां घडटा. भाऊ भयणीनो, गेले त्या 9 दिसांत हांव ह्या नोवेनांनी भाग घेवन आमी ह्या परबेक तयारी केली. जायती तुमी भोवशा थोड्यांक येवंक जावंक ना, या तुमी तुमच्या घरांनी आसल्यात, या खंयच्याय एका नमुन्यान तुमी ह्या नोवेनांत आयच्या परबेक लागून तयारी केली. जाल्यार आतां हांव तुमचे तावन हें आशेता, आमची तोंडां इल्लीशी परजळून दी. तुमी बरोवशान आसात देव आमच्या मदें आसा म्हणून, पूण तोंडां इल्लीशी परजळून दी. हाका लागून आमी एका नमुन्यान भाग घेवंक आसा. कसो तो? संतोशान भाग घेवंक आसा. हाका लागून आनी एक हांव शब्द वापरता लातेनाचो, युबिलोस म्हणून, म्हळ्यार मुळ्याविनाचो अर्थ कितें जाता? दैवीक अणभोगाची आंतरीक भोगणां बाह्य रितीन आमी उसारची. भितर आमच्या कितें घडटा तें आमी भायल्या रितीन उसारचें. आनी हाका एक बरो दाखलो आसा सांत आगुस्तीन. सहड करून पास्काच्या वेळार आपले पास्क घडलें, जेजू जिवंत जालो आनी
आता तुम्ही 900 आसात ती तुम्ही क्रिस्ताक आतांच घेतला, उद्गारा उद्गारा. आनी त्या वेळार पयलें जावन आमकां हालेलुया सुरू जाल्लें. फकत थंय आमी मागण्यांत म्हणटा म्हणून न्ही, हालेलुया युबिलस म्हळ्यार उद्गार, संतोशान आमी उद्गारचे. देखून एका संभ्रमांत आसता आसतना आमची भोगणां उमाळटात आनी आमी तातूंत भाग घेता, डान्स करता, पदां म्हणटा, कंतारां म्हणटा आनी खंयच्याय एका नमुन्यान हांव आशेतां ह्या घडये आमकां कोंकणींत आमी एक म्हणचे आसा, एक कंताराचो भाग मात्र, अर्गां तुका होगळाप तुका. हांव एक घडी आमच्या कोयरा सांगता, म्हणया आमी एक घडी परत्यान मोती काडा. जेजू आतां हांगासर आपल्या सैमान आसा, आमच्या सगळ्यां थंय तो आसा. हो आसा ह्या फेस्ताचो मिस्तें. देखून सगळीं सांगता म्हणया गी, म्हणया अर्गां तुका होगळाप तुका. सगळीं सांगता मिळून मोतींत चिंता आनी भोगा परत्यान अर्गां तुका होगळाप तुका स्तुती तुका वंदन तुका. ह्या सगळ्या नियाळा वेळार आमी आनी एक 2-3 फावटी म्हणटल्या ही उतरां. वाडावळ आमकां सगळ्यांक गरजेची. देखून आमच्यो आवयो सयत भुरगीं फादर अस्कत जाल्यांत म्हणटात. सगळ्यांक आमकां भलायकेची खंत आसा. देखून इल्लीशी मोठाय जाली म्हणटा आसतना बारीक जावंक पळयता जाल्यारय ल्हान बाळशी आसतना, भुरगीं आसतना वडांची जायत्यांची तुमची खंत कितें? भुरगीं आयकणात, जेवंक आयकणात, तांची रूस बदल्ल्या. आनी भुरगें जेवण खावन फुलोवन फुलोवन आयल्यार त्या आवयक समाधान ना. वाडावळ जावंक जाय. आज आमी सांगलें, आमकां सुरवेरच उगडास करून दिलो आयचो विशय. भुरगो जेजू वाडत येता, घटमूट जायतो आयलो आनी जानवायेन भरलो आनी देवाची मजत ताचेर आसली. 3 नियाळ हांव दितां 3 संगती विशयान. कांय ना तर एक तरी आमी आमच्या मोतींत दवरून घरा वचूं. पयलें जावन भुरगो जेजू वाडोवन येता आसतना घटमूट जायते आयलो आनी जानवायेन भरलो. चारित्रीक जावन जेजू जल्मालो 2000 वर्सां आदीं आनी तो घटमूट जालो. आनी असो अर्थ कितें? पवित्र सभा ह्या पवित्र बायबला मुखार आमकां कित्याक हें सांगता? दुसरें जावन आयचें दुसरें वचप आमकां उगडास करी लागलें. आमी सक्कड क्रिस्ताची मिस्तीक कूड जेजू घटमूट जालो, वाडत आयलो, तो जेजू आतां पवित्र सभेंत आमच्या थंय वाडत येता. देखून जेजूची वाडावळ आतां जाता आमचे थंय, सगळ्या समुदाया सांगता. तिसऱ्यान आमी नियाळ करतले हांव, जेजू आमच्या वैयक्तीक हर एकल्यान थंय वाडत येता. भुरगो जेजू वाडत येता, घटमूट जायतो आयलो आनी जानवायेन भरलो आनी देवाची मजत ताचेर आसली. लूकूच आमकां 2 दाखले दिता. कितें घडटा थंय? जेजूक तेंपलांत भेटोवच्याक मोरी आनी जुजे हाडटात आनी हें घडटा हो पयलो भाग जेजूच्या वाडावळेचो. जल्मातावन 12 वर्सांचो जाता पर्यंत. आनी त्या वेळार तेंपलांत भेटयत आसतना आमकां आयकूंक मेळटा, पयलें जावन लुकाच्या सुवार्तेंत 2ऱ्या अध्यायांत 40वी ओळ, तो जानवायन आनी प्रायेन भरलो, वाडून आयलो. दुसरें जावन 52 वळीर परत्यान आमकां आयकूंक मेळटा ही 2ऱ्या हंताची वाडावळ. पळया, बाळशेपणांतावन 12 वर्सांच्या प्राये पर्यंत, 12 वर्सांच्या प्रायेतावन ताणें आपले मिसांव आरंभ करता पर्यंत परत्यान आमकां ही ओळ आयची सुवार्ता आमकां सांगली. आमकां सुवार्तेन सांगलें जेजू कसो वाडलो म्हणून. ती वाडावळ 12 या 13 वर्सांच्या प्रायेतावन ताच्या 30व्या वर्सा प्राये पर्यंत. ताचे उपरांत ताणें ताचें कितें उक्ते मिसांव आरंभ केलें.
दोन गडितां ह्या संप्रदाय सांगूंक सोदता. बार मित्सुआ म्हणून. बार मित्सुआ हे जुदेवा मध्ये चलची संप्रदाय, पूण ती सुरू जाल्ली मध्य काळा उपरांत. कितें चलतालें? भुरग्यांक, चेरक्या भुरग्यांक 13 वर्सांची प्राय जाता आसतना आजून तशें घडटा. तांकां देव टेंपलाक थंयसर, आतां टेंपल ना जेरुसलेमांत, पूण थंयसर हाडटात. ह्या खंय सिनागोग आसा थंय व्हरतात. आनी एका चेड्याच्या हातांत, 13 वर्सांच्या चेड्याच्या चेरक्याच्या हातांत कोवळो दितात. ओड आसता तो, इतलो व्हड कोवळो. आनी तो कोवळो त्या चेरक्या भुरग्यान व्हांवोवंक आसा. असो गुर्तू कितें? आनी मुखार हांवें ही बरी कोबार परगट येता, ह्या देवाचें उतर परगट येता म्हणून. तें करना जाल्यार प्राय जाता आसतना 13 वर्सांच्या चेडक्या भुरग्यान करयेत आसलें. आतां जेजूक ताची आवय बापूय जुजे आनी मरी घेवन खंय गेल्यांत? देव टेंपलाक गेल्यां. हाच्या सुवार्थेंत आमी पळयलें. आनी भविश्या त्या काळारी असलो एक संप्रदाय आसलो जावं पुरो. हाका लागून जान दानियेलू म्हणलो एकलो देवशास्त्री, फ्रेंच देवशास्त्री अशें सांगता, जुदेवांच्या साली प्रमाणे गरजेची वांजेलांतली उतरांच थोडी तरी जें कितें त्या वर्सांनी घडलें तें संक्षिप्त रितीन आमकां तें घडीत आयची सुवार्ता सांगता. लुकाच्या सुवार्थेन सुरवेचो भाग हें सांगून अखेर जाता. म्हळ्यार जुदेवांच्या संप्रदाया प्रमाणे ही सुरवेली वर्सां, शिकपाची वर्सां, ह्या वाडावळीची वर्सां गरजेची. पूण भायर चड करून सांगनातलें, कित्याक हें समजलां. आतां आमच्या ह्या कोडयेलच्या परिसरांत पळया, एक 16 वर्सांचें भुरगो कोणी आसा, तुमी ताका वळखतात, तुमी विचारतात तुजें नांव कितें पुता विचारतात. कोणीय तुमी विचारतात की तूं इस्कालाक वेताय की पुता म्हणून विचारना. बदलाक खंयच्याय इस्कालाक वेताय, कितें शिकताय म्हणून विचारतात. तांणी इस्कालाक वचूंकूच जाय म्हणलें चिंतप आमच्या लागीं आसा. देखून जेजू विशांत ताणें कितें केलें त्या प्राये वेळार म्हूण आमकां शुभवार्त सांगना, कित्याक तें समजलें. एका जुदेवाच्या घरा एका तरणाट्या भुरग्याक, आनी तेंय जुजे आनी मोरी कांयच उणें करची ना, असो गुर्तू जेजू वाडच आयलो म्हणून असो गुर्तू ताच्या मिसावा वेळार आमी पळयता. तो दुबळ्या मदें एक जालो, शास्त्र्या मदेंय गेलो, फरिजेवा मदें गेलो, कोण कोलवता मदेंय वचून तांकांय ताणें बरी खबर दिली. देखून हें सगळें त्या प्रायर, त्या आवय बापायन, त्या समाजान ताका शिकयलां. देखून कोणेंच चिंतचें नाका ही वर्सां गुपीत उरल्यांत, कांयच बरोवंक ना बरयलां. ताच्या उपरांत तिसरो हंत 12 या 13 वर्सां जावन 30 वर्सांच्या प्रायर. 30 वर्सांच्या प्रायर कितें जाता आमी जाणाव. तो पवित्र स्नान घेता आसतना देवूच म्हणटा, तूं म्हजो पूत, म्हज्या मोगाचो, तूं म्हाका भोव चड मानवालाय. भुरगो जेजू घटमोट जायत आयलो आनी जानवायेन भरलो आमी म्हणटा आसतना आयचे पयलें वचप सामुएलीच्या पुस्तकांतलें. सामुएली विशांती आमकां बायबल असोच सांगता. भुरगो सामुएल वाडलो, सर्वेस्पराक तशेंच मनशांक तो मानवालो. ताचे सांगता जुवां बाप्तिस्ता विशांती आमकां सांगलां, तो बाळ वाडलो आनी आत्म्यान बळिश्ट जालो. देखून आमचो सोडवणदार स्वामी जेजू क्रिस्त ताच्या बाळपणा विशांत सडीत कांय बरोवंक ना जाल्यार जें कितें मनशापणान आमी सक्कट आपणायता ताणें देव जाल्ल्यान आपणायलां आनी आमकां तो वर्त्यांतली वर्ती मेलफांत जाला. देखून परत्यान आमी वडोल म्हणल्या बरी युबिलोस उद्गारान तोच आमचो सोमी म्हणून आवाजान आमी आज परगट करूंक जाय. या वेदी भोंवतणी आमी जमल्ली म्हणून हांगी परत्यान आमी सगळीं अर्गां तुका, होगळाप तुका सगळीं म्हणया, कित्याक त्या जेजूची स्तुती करूंक आमकां संतोश. तो आमचो देव, एकलोच देव, जायत्या देवा मदें न्हय, एकलोच देव. ताका आमी परगटया आनी उद्गारया. तुका होगळाप तुका, स्तुती तुका, वंदन तुका, अर्गां तुका, होगळाप तुका, स्तुती तुका, वंदन तुका. सगळीं परत्यान अर्गां तुका,
होगळा तुका, स्तुती तुका, वंदन तुका. घटमुट आनी जाणवायेन भरलोलो जेजू आतां कसो आसा? तो पवित्र सभेच्या रुपार आसा. थोड्यांचे एक पिशें सवाल, आमी पिशें सवाल म्हणटा कित्याक थोड्या फावटी आमच्या मदल्यांनी विचारचें आसा. बाळोक आसुल्लो जेजू आतां वाडोवंक ना गी, आणकी बाळोकच उरला गी. तुमकांय थोड्यांनी विचारलां जावं पळो हें भक्तीपण आदारतना. सालूकूच आखा साक्स आपोस्तलांची कृत्यां आमकां पवित्र सभा कशी वाडोवन आयली म्हूण दाखयता. आनी जेजू खुद्द जावन थंय ना. पावलूक तो म्हणटा, ताका तो ताची बरी खबर दिता आसतना, तूं कित्याक म्हाका कश्टीत आय? जाल्यार जेजू खंय आसा? ताच्या कुडींत, म्हळ्यार शारिरीक कुडींत ना तो. जाल्यार आमचो देव नांगी खंय आसा थंय? तो आसा आख्या पवित्र सभेंत. क्रिस्त ताची मिस्तीक कूड आतां जेजूची कूड. ह्या मिस्तीक कुडींत आमी सगळे ताचे भाग सांदे. देखून आमच्या भावार्थांत एक फिरगज वाडली, एक फिरगज इल्ली अस्कत उरली, एक भाव सोडून गेलो आनी एकले भयण इल्लेशे घट उरले, अशें जाल्यार जायना. कित्याक आमी सगळे त्या कुडीचे सांदे. देखून ही वाडावळ सगळ्यांची समुदायीक वाडावळ. मिस्तीक कूड म्हणटना हांव एक हांगासर ही एका पाप साहेबाची उतरां सांगूंक सोदतां. पापा पियूस 12वो मिस्तीची कॉर्पोरीस म्हणून आपल्या दस्तावेजांत अशें सांगता, आपणाची कुरपा कुद्दू जावन लोकांक दिवच्याक देवाक कांयच समस्या नातल्ले. देव तो सहर पदवेदार, ताका कशेंय आपली कुरपा दिवी येती आसली. तरी मनशांतावन आसा जाल्ल्या पवित्र सभे मुखांत्र ती कुरपा दिवच्याक देवान खुशी वेली. म्हणजे आमा सोमेस्तान येवन ही कुरपा दिवच्याक ताणें खुशी वेली. हाचे वरवीं सोडवणेची कुरपा वांच्यात सगळीं तिचे संगी सहकार दिवंक पावतेली. देखून आमी हांगा जमो जाल्ली, हांगा सक्कड आमी ती एक कूड. कशी ती एक कूड? लग्ना दिसा उगडास करा. तीं दोगां आनी ती विंगड विंगड दोगां जावन उरची ना, ती जाताली फकत एक कूड. देखून आमी तिच्या ह्या कुडीचे सांदे, जेजू आमचो मस्तक, आमी सक्कड सांगता मेळोवन वाडता ही वाडावळ पवित्र सभेची. आनी अवकाश मेळ्ळो जाल्यार, तुमकां वेळ आसा जाल्यार आज घरा वचून ह्या फाल्यांच्या दिसा शुभवर्त उक्ते करया. लुकाच्या शुभवर्तेंत अध्याय 2 आमकां वळ ती 40 घेया, नातल्यार 50 आनी 2. 4 तरांची वाडावळ आमकां आयकूंक मेळटा. वाडावळ पयलें जावन जाणवायेंत जेजू वाडलो. जाणवाय पवित्र सभेचे पवित्र आत्म्याचे देणे. जाणवाय म्हळ्यार कितें? देवाच्या दृश्टेन पळोवचें. मनशा दृश्टेन न्ही, देवाच्या दृश्टेन पळोवचें. देवाच्या दृश्टेन पळोवचें म्हळ्यार कितें? जुवां बाप्तिस्ता विशयांत उलयता आसतना शुभवर्त आमकां सांगता, ताचे थंय आत्म्याचें बोळ आसलें. पूण जेजू थंय आत्म्याचें बोळ येदोळूच आसा. कित्याक तो अंकुर मरयेच्या कुशवेन गर्भ संभवता आसतना पवित्र आत्म्याच्या बोळान हें घडलां. देखून आतां ताचे थंय आसल्या बोळांत तो वाडटा. आमकां सगळ्यांक पवित्र स्नान मेळ्ळां. आमी जेजू सारकीं जालीं. हांव आमकां दत्त घेतला सांबाळून क्रमांकान सांगच्या प्रमाणे. देखून आमी वाडटा. वाडावळ प्रायंत जेजू प्रायंत वाडलो. त्याच शुभवर्तेंत आमी आयकता. प्रायंत वाडलो. पवित्र सभेची प्राय कितली? 2000 वर्सां. आनीची मुखली 2000 आनी मुखली 20,000 वर्सां पवित्र सभा उरतेली. खंयच्या रुपार आमी नेनाव, पूण उरतेलीच. देखून आमच्या भोंवतणचे थोडे पिशे म्हणटात, पवित्र सभा 200 वर्सां आदी जाली, 500 वर्सां आदी जाली. हे नवसरणी हाडिल्ले मनीस तांचे तावन पवित्र सभा चरित्र आरंभ जायना. आरंभ जाल्या 2000 वर्सां आदी. देखून आमी ते बळवंत सांदे ह्या कुडीचे. आनी आमची पवित्र सभा नास जावची ना. वाडावळ देखून खंयची? आमच्या सगळ्यांची सर्वतोमुख आमी म्हणटा वाडावळ.
ताच्या उपरांत जेजूची वाडावळ देवाक मानू वाल्ली. देवाक मानू वाल्ली. देखून हर एक घडी जेजू देवाची खुशी जारी करूंक पळयता. ताचे मिसांव आरंभ करतना तो देवस म्हणटा, सर्वेस्पर देवस म्हणटा, हो तो म्हाका मानवाला. निमाणे आपलो श्वास सोडतना बापा तुज्या हातान म्हजो आत्मो ओपून दिता. हर एक घडये जेजूची वाडावळ, ताच्या पवित्र सभेची वाडावळ देवाक मानू वाल्ली. मनशाकी मानू वाल्ली. मनशांक मानू वाल्ली. हर एक घडी आमच्या मुखार एक चॅलेंज आसा. हाका लागून 2025 वर्स आमच्या बापा साहेबान जुबलेवाचें वर्स म्हूण येदोळो सांगला आमकां. आनी हाका लागून ताणें एक बरेचशे आमकां दस्तावेज दिल्ले आसा. बरवर्षाची यात्रिका म्हणून सगळ्या लोकां थंय आमच्या थंय परत्यान ही उर्बा नवी करच्याक आमची पवित्र सभा आज तो जेजू. देखून ही वाडावळ थोड्या थोड्या मिसांव गांवांनी मात्र न्ही, आमच्या मदें ह्या परिसरांत आज तुमी जायतीं हांगा लागशिल्लीं आसात. देखून आमच्या मदें जेजू घटमूट जायते येता, वाडोवन येता, जानवायेन भरिल्लो जाता आख्खी पवित्र सभा. देखून देवाक अर्गां दिव्यांगी आजो वेळ देवाक अर्गां दिवचो. परत्यान आमकां हें देणें ताणें दिल्ल्याक, आमकां ताची कूड ताणें केल्ल्याक सगळीं गावयां अर्गां तुका, होगळाप तुका. अर्गां तुका, होगळाप तुका, स्तुती तुका, वंदन तुका. अर्गां तुका, होगळाप तुका, स्तुती तुका, वंदन. परत्यान सगळीं म्हणया अर्गां तुका, होगळाप तुका, स्तुती तुका, वंदन तुका. घटमूट आनी जानवायेन भरिल्लो जेजू कोण तो? आमी हरी एकली. भाव भयणीनो, ह्या घडये भावार्थी ह्या भक्तिकां जी कोण हांगा आसात, आमी हरी एकली घटमूट आनी जिवान भरलेले आनी प्रायान भरलेलो तो जेजू. सा पावल रोमाकारांक बरोवन सांगता, आमी देवाची भुरगीं जाल्यार ताच्या दायजाचे वारेसदारी वय. तितलेंच न्ही, क्रिस्त सोवें देवाच्या दायजाचे 6 वारिसदार. 6 वारिसदार, कोएर्स इंग्लिशांत आमकां आयकूंक मेळटा. म्हळ्यार बापाय तावन आस्त भुरग्यांक येता. ही आस्त देवा बापाची जेजूक मेळिल्ली. आमी ताचे वारिसदार म्हळ्यार आमी जेजू सारके जाल्या. देखून ही वाडावळ ह्या दिसा कोणाची? जेजूची चरित्रेंत आमी म्हळें, पवित्र सभेचें म्हळें, आमची हरी एकल्याची. देखून एक घडी मोती खाडा. तुज्या जिणेंत कश्ट आसात, तुज्या जिणेंत सूख आसा, तुज्या जिणेंत चॅलेंजस आसात, तुज्या जिणेंत थोड्या फावटी सोलवालाय, तूं सोलवालाय, जिखलाय, कितेंय घडूं, हांव आनी क्रिस्त एक. क्रिस्तच म्हजे थंय जी येता म्हणटा सांपाव. देखून ही वाडावळ कोणाची? शुभ वार्तेन सांगिल्लें, जेजू घटमूट आनी जानवायेन भरलो तें हांव, तूं आनी आमी सगळा. हाका लागून जेजू आमचे थंय हरी एकल्या थंय रुपीत जाता. एका पवित्र सभेच्या व्हड शिकोणदाराची ग्रेगोरी ऑफ निस्सा म्हणटा आमी, निस्सा गांवचो सांत ग्रेगोर, तो एक दाखलो दिता आमकां. आमच्या प्रधान याजकान सांगलें, क्रिस्मस आमी थोड्याच दिसा आदीं संभ्रमलो म्हणून. हो सांत सांगता, जेजून मनशा रूप घेतिल्लें आमी पातकी आसल्या खातीर मात्र न्हय, रचनेच्या आरंभारच देवान आमकां आमचे खातीर ताच्या पुताक धाडूंक येवजिलां. कित्याक? आमी नश्वर आसल्यार ताच्या पुता सारकी त्या शाश्वत जिविताक पावोवंक जाय म्हणून. देखून एक हांव आरसो मुखार धरता जाल्यार त्या आरश्यांत प्रतिबिंब म्हजें न्हय, क्रिस्ताचें दिसूंक जाय. देखून हर एकल्याच्या आमच्या जिणेंत आमच्या जिणेची संपूर्णय जावन जेजूच वाडते आसा. ह्या जेजू थंय आमी हर एकली वाडते आसा. पळया, हे भाग हांवें जायत्या फिरगजांनी हो दाखलो दिला. हांगाच
या बाळका जेजूच्या पूण शेतांत एकलो आनी एका धर्माचो एकलो भाव आयिल्लो खंय हांगा. हांवें सुद्दां ताका खुद्द पळोवंक ना. तो म्हणालो म्हाका क्रिस्तांव जावंक जाय. कित्याक क्रिस्तांव जावंक जाय? तुमचे लागीं अपुरबायेचें देणें आसा. तुमकां देवाक तुमच्या हातांनी घेवचें भाग मेळना. आमी फकत दिश्ट मात्र घालता पूण तुमी तुमच्या हातांत देवाक घेतात, ताका सेवतात, ताचे सारके जातात. हें भाग कोणाकय ना. हें भाग आमकां मेळना. देखून एका खंयच्या एका फिरगजेक येता आसतना एका संताक आमी मान करतना ह्या मोरयेन आमकां पळोवन देखून आनी एकलो फुलटन शीन म्हणलो म्हणटा व्हडलो एक कितें पवित्र सभेचो शिकोणदार एक बिस्प सांत जावंसो. तो म्हणटा आज मोरी आमचे थंय तिच्या पुताक पळयता. आज मोरी आमचे थंय तिच्या पुताक पळयता. देखून भावा भयणीनो, ह्या मिसा उपरांत तुमी घरा वता आसतना बाळका जेजूक तुमी मान केलो न्ही, बाळका जेजूक ना मान केलो, ह्या बाळका जेजू लागीं मागणें केलें तितलें न्ही, बाळका जेजूचें रुपूच तुमचे थंय तुमी घेवन तुमच्या घराक वता. हो अपुरबायचो आशिर्वाद आमकां ह्या घडये मेळटा. देखून देवाक अर्गां दिवया. आमच्या बाळपणांत ह्या आमच्या सैमांत देव आपल्याच भुरग्याक जेजूक आमचे थंय देखता, पळयता. संतोसान उद्गारया आनी आमचो नियाळ संभोवया. सगळीं अर्गां तुका, होगळा तुका, स्तुती तुका, वंदन तुका. अर्गां तुका, होगळा तुका, स्तुती तुका, वंदन तुका. एक घडीभर सगळीं दोळे धांपा आनी भोगात. जेजू ह्या घडये तुजे थंय आसा. तो तुजे थंय वाडोवन येता. जितलो तो तुजे थंय वाडता तुजें जिवीत कृपे भरीत आशिर्वादाचें जाता. हेंच जावं आमचें मागणें ह्या घडये आमच्या कुटुंबांत, आमच्या सेसांबारा आनी आमच्या हरियेकार आठावळीन. परत्यान भक्तीन अर्गां तुका, होगळां तुका म्हणया. अर्गां तुका, होगळां तुका, स्तुती तुका, वंदन तुका. अर्गां तुका, होगळां तुका, स्तुती तुका, वंदन तुका. सतमंतान देवाक, सर्पदेवदारा बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्यांक जो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी संभवलो, वारवरींतल्यान जल्मलो, पोंस पिलातान ताणें क्रूसाचेर ताका क्रूसार चडलो, तो मेलो आनी ताका निकेपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो परतून जिवंत जालो, सर्गाक चडलो, सर्पदेवदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तेंकां जिवंत मेल्ल्यांची मुसबी करून घेतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या, कॅथोलीक पयस सभे, भक्तांचो एकतार, पत्काचें मुक्साणें, कुडीचें जिवंतपण, ससाचें जिवीत. आमेन. मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजून म्हणलें मागा तुमकां मेळटलें, बडया तुमकां उक्तें जातलें, सदां तुमकां मेळटलें. ह्या उतरांचेर भरोसो दवरून आमी आमची विनती मागणी सोम्या मुखार दवरया आनी ताचे लागीं मागया तो आमचे सर्व गरजेन ती आमकां पावोंक म्हूण.
आमची जाप बापा आयक आमचे प्रार्थन मोगाळा बापा मागता आमी आमचो पाप साहेब सर बिस्प साहेब आनी याजाका पासत तुज्या उतराचे मणयारी जावन आसच्या तांकां तुज्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यानी नेटय अशें तांचे जिवीत तुका मेस्वल्ले आनी सर मनशाक प्रेरण दिवचें तसलें जाव म्हूण मागता हांव. पदवेदार बापा मागता आमी आमच्या राजकारभार्या पासत सर लोकांच्या प्रत्येक जावन विविध अडचण्याक सांपडलेल्यांचे उदरगते पासत वावरून शांती समृद्धीचे राष्ट्र बांदून हाडूंक कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. प्रितीवंत बापा मागता आमी संवसारभर विस्तारिल्ल्या कार्मेलीत वर्दी पासत जेजू बाळकाचे देवासांव विस्तारूंक एक बळवंत हातेर जावन तुवें तांकां वापरलें आसता. ह्या देवासावाचे खरें दमशात म्हणचे तुजो पूत जेजू सदांच तुजे मुखार एक धाकटुल्या भुरग्या बरी खालतो आनी ल्हानवीक जावन जियेलो म्हणलें सत. आपल्या उतरान आनी नृत्यान सोमेस्तांक शिकोवंक तांकां तुज्या कृपेन बर म्हूण मागता हांव. दयाळा बापा मागता आमी आमच्या कुटुंबा पासत आमच्या कुटुंबांतल्या सर आवय बापायनी आनी भुरग्यांनी जुजे मरी आनी जेजूची देख घेवन आदर्श कुटुंबां बांदून हाडूंक तुजी कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा सर देण्याच्या दातारा बाळका जेजूचे हे दाबाजीक फेस्त आसा करूंक आदर दिल्ल्या सोमेस्ता पासत मागता हांव. फाटल्या जायत्या दिसां जावन वॉलिंटियर्स जावन सेवा दिल्ल्या तशेंच उदार मनान दान दिल्ल्या सर दानीचेर तुजी विस्नार आशिर्वादां घाल. सर बरेपण तांकां तांच्या कुटुंबाक फावो कर. तांच्या फुडल्या सर येवजणाचेर तुजी विस्नार आशिर्वादां घाल म्हूण मागता हांव. कनवळ्या बापा मागता आमी बाळका जेजूच्या सर भक्तिका पासत बाळका जेजूचें भक्तीपण व्हडा मोगान आनी भक्तीन आदारून बाळका जेजूचे आध्यात्मिकता आपणावन तुका आनी एकामेकाक मानमल्लेली जावन वाडोवंक आमा सोमेस्तांक आदार दी म्हूण मागता हांव. देवा आमच्या बापा ही तुजी पर्जा तुजेर भावार्थ दवरता तुज्या मोगान तिका भर आनी हो मोग सगळे कडेन समेस्त मनशांक तिणें पावयशें कर. सर वायट पयस करूंक तांकां बळ दी आनी तांचे काळजाचे अत्रेक तुंच भागय. हें आमी मागता आमच्या सम्या जेजूचे नांवे. गीत संको 21 पान अंको 13.
देवान भेटून दिता घोडकोडी रक्तासो पावन तू कर म्हूण मागता फोड आमच्या वावरासो स्वीकार कर पावन कर ही काणीक आमची मानून घे ओपून घे ही काणीक आमची स्वीकार कर पावन कर ही काणीक आमची मानून घे ओपून घे ही काणीक आमची किरकोळ तुझ्या भुरग्यांचो आशीर्वादीत कर म्हूण मागता त्याग आमची जीण येसो स्वीकार कर पावन कर ही काणीक आमची मानून घे ओपून घे ही काणीक आमची स्वीकार कर पावन कर ही काणीक आमची मानून घे ओपून घे ही काणीक आमची म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी प्रभू सुरक्षा लावाक सर्वस्वर मानून घे जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणें सुदार मोगान आमकां बसयलां तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागता त्याच तुज्या पुताचे नांवे सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धेन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी शासनांच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नेतीसो आनी आमच्या फायद्यासो पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवार मरयेंत थावन जल्म घेतलो खुर्साचें मरण सोसून शासनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन शासनाचें जिवीत आमकां दिलें देखून आतां देवदूतां बराबरी
आणि सर्गींच्या सरदळबरा सांगाते तुझे महिम्यांचे कीर्तन आम्ही निरंतर गायता. तुझ्या वैभवात उंचगी तुका जय, उंचगी तुका जय, उंचगी तुका जय. सर्वेच पोराची नावी येता ताका जय जय, उंचगी तुका जय, उंचगी बापा, खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा. कित्याक तुजे थावन जेजू क्रिस्त आमच्या तुज्या पुता आमच्या सम्या वरवीं पवित्रात्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेंती थावन आसता ते पर्यंत तुका एक निर्मळ बेटवणी करच्याक एक खाशा पर्जा तूं जमयत आसाय. देखून बापा, खालतेपणे आमी हे मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्रात्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताची आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका धीन वचून तो मोडलो. ती आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासून आनी समेस्त मनशां पासून तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सो गोट परगटूया. सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता. तुझे पुनर्जीवनपण आम्ही परगटा. तुझ्या येण्याक सोम्या जेजू आम्ही अग्रेता. तुझ्या येण्याक सोम्या जेजू आम्ही अग्रेता. बापा, आमचे सोडवणे पासून तुझ्या पुतान सोंसलेल्या कश्ट मरणांचो, ताच्या आनंद भरीत पुनर्जीवनपणांचो आनी सर्गार चडण्यांचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हे जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगत जोडल्या,
तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू समें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलोलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव बागीवंत आंकवार मारयेच्या तुज्या बागीवंत धर्मदुतांच्या आनी सोमेस भक्तांच्या सांगाता तुवें विंचून काडलोल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळूं. तांचे विणवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विस्वास दवरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फाव कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या बागेवंत बापाच्या आनी पिटर पावल आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस गवळ्यांनी आनी म्हणयाऱ्या बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतले सगळे परजे संगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुज्या पवित्र सभेक बोवाडतान आनी प्रिती मोगान थीर कर. तुझे हुजीर तुवें एकठांय केल्या ह्या कुटुंबाची मागणी दयेन तूं आयकून घे. कणभण्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी तुज्या इश्टगातीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सोमेस्तांक मैपसान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा भोगून ससना दादोशी जातल्या म्हूण आमकां भरोसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उद्देशीन सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र तुझें राज आमकां खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत आमचो दीस पोर्तोग्राफ आज आमकां दे आनी आमी आमचेर चुकलेल्या आमची पातकां भोगूस आनी आमकां ताळमेन पडूंक दीव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें भरवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकातांतली वाटय. Graus vor
सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्यांची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. दये करून बसा. भवन आनी भयणीनो, परबेचो दीस आज. आवाज गर्दी संभ्रम आसा आनी ह्या मध्ये आतां आमी पवित्र प्रसादांत जेजूक सेवूंक वेता. भोव अमलीक घडी ही. वैयक्तीकपणी जेजूक भेटोवंक एक अपूर्व अवकाश. त्या देखून मौनपणी आमी पवित्र प्रसाद स्वीकार करतले. जे कोण पयलें कुमगार घेता तांणी दोळे धांपून मागण्यांत वेळ करचो. जे कोण आखरे कुमगार घेता ताणें कुमगार घेवच्या पयलें मौनपणी मागण्यांत जेजू लागीं उलोवचें. ते सवा मागणी इरादे घेवन आमी आयल्या. जेजू लागीं मागचो वेळ हो. तिशनिशीन पळोवचें नाका. बगार हांव आनी जेजू म्हणल्यार त्या स्पिरितान हो वेळ आमी करचोया. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈಗ ವಿತರಿಸಲಾಗುವ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವು ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ.
ಆದುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು. ಉಳಿದವರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿಗಾಗಿ ಮೌನವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು. भाऊनो भयणींनो, आमच्या दोळे आमी दामप्या देवाचो शब्द मनीस जालो आनी तो आतां आमच्या काळजांत आयला. ह्या देवाचो अनुभव आमी करया. ह्या फेस्ताच्या विशयाचेर अपुर्बाईचें एक भजन आमी रचलेलें आसा. गायन पंगड सांगता आमी आमचे ताळे मेळयतना आमची काळजां मनां देवा थंय उबारया. पानंको 23 गीत संको 47. Amche
कुसव्यांचल घेऊन सोडवून दार आमचो जालो बापाक जाऊन कुसव्यांचल घेऊन सोडवून दार आमचो जालो देवाची सवय मोगाची पिसाय खुरसाची सावळी ताची सोस्मिकाय देवाची सवय मोगाची पिसाय खुरसाची सावळी ताची सोस्मिकाय देवास मुनी जालो आमचे मोदेची येलो देवास मुनी जालो आमचे मोदेची येलो तुकाच माका कृपा दे माकास दिवशाक तुका कडवळांतल्यान वाळच्या रक्तान आनी उदकान धूम वेशीर दी म्हाका तुज्या गोपान कडवळांतल्यान वाळच्या रक्तान आनी उदकान देवास मुनी जालो आमचे मोदेची येलो देवास मुनी जालो आमचे मध्ये जियलो प्रार्थया प्रितीवंत बापा तुज्या पुताच्या नांवान मांग दिवंक सगळ्यांनी दिमी मोडची म्हण तुवें येवजिलें हें तुज्या मोगाचे येवजणे पासून हो दिनवासनेचो यज्ञ संभ्रमन जेजूच्या नांवान थापलेली तुजी सडवण सगळ्या मनशांक पावय म्हूण आमी मागता जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसाराक जियोंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंच नांव विश्वासान उसारून सर्गार तुका सासणाक वाखणूंक आमकां पावय म्हूण आमी प्रार्थयता त्याच तुज्या पुताचे नांवें दया करून बसात. कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. मोगाळ भाव भयणीनो, फाटल्या 9 दिसांनी विविध विशयांचेर नियाळ करून आनी आज परत त्याच जेजू बाळकाक मान करूंक ताका अर्गां दिवंक ताचो उपकार बावडूंक येद्या संख्यान आमी जमल्या. खंडीत जावन आशिर्वाद घेवन संतोष भरीत जावन नवे मनशां जावन आमी वेतेल्या.
हांगासर जमलेल्या बिस्पांच्या नांवी आमचो प्रोविन्शियल सर याजक आनी प्रत्येक जावन सर कार्मेल कुटुंबाच्या नांवी तुमकां हांगा जमलेल्या आनी तुमची जीं घरां आसात भाऊ भयणी समेस्तांक एका सुत्रान संतोश भरीत कुरपेन भरलेलें बाळका जेजूचें फेस्त हांव आशेतां. तसो बाळक जेजू जो प्रायेन आनी जाणवायेन वाडलो आनी देवाक तशें सगळ्यांक मानवल्लो तशेंच आमकां जण एकल्याक जशें आमी प्रायेंत वाडोवन आसात तशेंच आत्मीक रितीन जाणवायेन वाडोवन देवाक आनी दिसपडते आमच्या भाव भयणींक आमच्या शेरसंबारा समेस्तांक आमी जण एकली मानवल्ली जावन जिवंक कृपा मजत फाव करूं. तुमकां समेस्तांक बरें फेस्त मागता. विश यू ऑल हॅपी फेस्ट and may infant Jesus bless you. फेस्ताचे अकरेचे बेसांव आसा तें घेवनूच तुमी पाटिवेचें दय करून उठो नाकात. अदीक मनादेक ऑस्वर्ल्ड जोझफ लुईस आयच्या ह्या फेस्ताचे प्रधान याजक 1944 इसवेंत उडपी दिएसीसच्या केम्मण्ण फिरगजेंत जल्मले. 1972 इसवेंत लखनौ दिएसीसचे याजक जावन तांकां दिक्षा लाभली. 1990 इसवेंत मीरत दिएसीसचे आदारे बिस्प जावन तांकां मागलें. 2005 इसवेंत जयपूरची नवी दिएसीस रचन जातच त्या दिएसीसचे पयले गवळी बाब जावन तांकां विंचतात. कॅथोलीक बिशप्स कॉन्फरन्स ऑफ इंडिया हाच्या लेबर कमिशनाचे अध्यक्ष जावन तांणी सेवा दिल्या. 2023 इसवेच्या एप्रिल 2022 वेळ पापा फ्रांसिसान तांचें त्यागपत्र स्वीकार केलें. ते तांच्या गवळीक वावरतावन रिटायर्ड तरी टायर्ड जाल्ले बरे दिसनात. सदांच चुरूक आसून पवित्र सभेच्या सेवेंत आपणकच व्यस्त दवरतात. हे फेस्ताचे मीस भेटोवंक आनी बाळका जेजूची विंचणार आशिर्वादां आमचेर मागून धाडूंक पयशिल्ल्या अजमेर तावन पयन करून आयिल्ल्या गवळी बापांक तुमचे सुमेस्तांचे नांवे आमी कर्मेलीत फ्राद देव बरें करूं म्हणटा. कोवेंताचे वडील बाप मेल्विन आनी प्रांतीय वडील मनादेक सिल्वेस्टर डिसोजा हांणी गवळी बापाक उडासाची काणीक दिवन दिनवास पाटयचे म्हूण विनंती करता. तुमच्या ताळयांच्या शिवरस सवय बाप मेल्विन आनी बाप सिल्वेस्टर प्रधान याजकाक उडासाची काणीक दिवन मान बगायतात. जेजू मानवल्लो जालो, जणवायेन आनी प्रायेन वाडलो. ह्या फेस्ताच्या संदेशाचेर अपुरबायेचो नियाळ दिल्ले जावन आसात मनदीक बाब रुडॉल्फ राज पिंटो कर्मेलीत. तांणी रोमांत देव स्तुतेंत दोतोर सनात जोडल्या. प्रस्तुत राणी प्रांताच्या ऋषिवना ह्या आध्यात्मिक केंद्राचे निर्देशक जावन ते सेवा दिते आसात. ऋषिवना प्राकृतीक सोबायेक नांवाडलां आनी हांगासर तुमकां लायकांक रजेच्या दिसांनी वा सोनवारा आयतारा अशें सुटी आसतना वैयक्तीक मागण्यांत वेळ करचूंक अवकाश आसा. रावंक बरी रुमां तशें आत्मीक मार्गदर्शनाक याजक थंयसर आसात. बाप रुडी तुमकां आमचें चेपे उखलता. आनी ताळयो आमी आखरेक पेटया. थँक्यू. ह्या फेस्ताच्या दिसा तशें नोवेनाच्या दिसांनी जायत्या कर्मेलितांनी तांची आत्मीक सेवा दिल्या. कालचे दिसा हांगासर सुमार 50 कर्मेलीत फ्राद आसले. आजय ते आमच्या प्रांताच्या म्हणजे कर्नाटक, गोंय, गुजरात, महाराष्ट्र, कॅनडा, टांझानिया, इटली हांगा तावन आयल्यात. ह्या सर्व आमच्या कर्मेलीत भावांक प्रत्येक जावन मनदीक बाब सिल्वेस्टर डिसोजा आमचे प्रांतीय वडील तांचे सोग सलाहदार हांकां आमी अर्गां पाठयता. तुमचे मदलो एकलो कर्मेलीत आसल्यार कितलें बरें न्हय गे. हें चिंतप मोतीन आटया आनी त्या दिशेन वावराक देवा. ह्या देवस्तुतेंत कर्मेलितां सोवे सैरे पाद्र्याप आसात. जायतीं धर्म भयणी हांगासर आसात. तांकांय आमचे दिनवास. आपल्या मधुर गायना मुखांतर ह्या देवस्तुतेन भक्तीपणी भाग्येवंक आदार दिल्ल्या कार्मेल गायन पंगडाक आमी शाबास म्हणटा आनी आल्तार भुरग्यांक थँक्स म्हणटा. जानेवारीच्या 4 तारखेर आमी ओजेंच्या पुरशेवा मुखांतर ह्या वार्षिक फेस्ताची सुरवात केली. हो एक चारित्रीक पुरशांव. इतलो लोक वोजी हाडन शिस्तेन
कोरडेल फिरगेजेतावन हांगा म्हणसर पांय वटेन सोलून आयलो. ह्या वोज्यांच्या पुरुशवान भाग घेतलेल्या सकडांक तशें नोवेनाच्या तशें आईच्या दिसा वोजी हाडन ह्या 11 दिसांनी दोनपराचें भक्तिकांक जेवण वाडूंक आदार दिल्ल्या सकडांक आमी आमचे मान बागायता. सदां सुमार 5,000 जाणांक हांगासर जेवण वाडचें सांगता. वेनलॉक आस्पत्रेंत पिडेस्तांक पळोवन आसच्यांक तशें गरजेवंतांक अशें सुमार 500 जाणांक आमी जेवण वाडलां. तुमी हाडिल्ल्या वोज्या वरवीं हें साध्य जालां. तुमकां परतून थँक्स म्हणटा. नोवेनाच्या दिसांनी हांगासर येवन मिसाचें बलिदान पेटोवन सुचीत केल्ल्या विशयांचेर शिकवणीदायक नियाळ दिल्ल्या सर्व याजकांक, विविध फिरगजेतावन आयिल्ल्या तशें फिरगजे बायल्या कॉयर पंगडांक तशें इन्फेंट जीजस कॉयराक आमचे दिनवास. ह्या फेस्ता बाबतीं जायत्या दानींनी तांची दुडवा कुमोक दिल्या. सुमार 5,000च्या चड दिल्ल्यांक आमी वाती वांटल्यो. आई वस्तू ल्हान आसूं वा व्हड आसूं ते प्रमुख न्हय, बदलाक दिवचें काळीज. हस्त्या तोंडान दिता तो दोडत्यान घेता म्हणटा देवाचें उतर. ह्या स्पिरितान उदार मोन दाखयल्ल्या सकडांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. जे कोण हांगासर वाती वांटतना नातरलीं तांणी फेस्ता उपरांत दफ्तराक येवन आमचे तावन ती स्विकार करची. आमच्या कोवेंताच्या तशें पुणशेताच्या दफ्तरान, स्टॉलान, कोवेंताच्या पार्लरान, नमन बाळूक जेजू कोंकणी म्हयनाळ्याच्या दफ्तरान, कार्मेल किरण मिडिया स्टुडियोन पुणशेत नितळ करूंक, पुणशेता भायर सिक्युरिटी जावन कोवेंताच्या तोटान वावर करच्या, कोवेंताच्या कुजनान वावर करच्या, तशें पुणशेताच्या सॅक्रिस्टीन वावर करच्या आमच्या सपोर्टिंग स्टाफाक आमी आमचे मान बागायता. ह्या वर्सा फेस्ता विशीं मिडिया कवरेज दिल्ल्या राहुल एडवर्टायझर्स, सुमार 15 होर्डिंग्स घालूंक जागो दान दिल्ल्या सिला एडवर्टायझर्स, कॅम्पसा भितर मिडिया कवरेज केल्ल्या कार्मेल किरण मिडिया हाच्या नायजेल आनी जॉन हांकां आमची अर्गां. ह्या भायर पार्किंगांत, स्टॉलांत, मिसांक काणगोवच्या तशें नमन बाळूक जेजू कावंटरान ये आनी पळय वस्तू प्रदर्शनान कुमोक केल्ल्या स्वयंसेवकांक आमचे दिनवास. ही वार्षिक परब बऱ्यान चलच्याक कोवेंताच्या हर पाद्रबान आनी ब्रदरान तांची देणगी दिल्या. तांकां वयसून दिल्ली जबाबदारी बऱ्यान पाळण बरें मुखेलपण दिवचें सांगता. सर्व संगती वेळार आनी वेवस्थीत रितीन चलचें बरें पळयलां. ह्या कोवेंताचे वडील मनदीक बाब मेल्विन डिकुन्ना, सर्व याजक आनी ब्रदर्स, चियर्स. बाळूक जेजूचें देवासांव कर्मेलितान सुरू जाल्लें तें आज संवसारभर विस्तारलां. तुमी हाका साक्ष. आमच्या प्रांताचें बाळूक जेजूचें प्रमुख पुणशेत हें प्रांताच्या सक्कड भावांक येवन हें फेस्त मांडून हाडूंक जावना. ह्या दिशेन ह्या कोवेंता भायर दोगां याजकांनी आमकां आदार दिला. मनदीक बाब रिचर्ड मिनेझस आनी मनदीक बाब जोसी सिड्डकट्टे हांकां आमचे दिनवास. आमी हांगासर आसचे कर्मेलीत फ्राद आमची आत्मीक सेवा दिता तें खरें. हें जाणा आसूं भक्तीक हांगासर आयिल्ल्या वेळा तांकां आमची बागलां सदांच उक्तीं आसात. आमचें मुखेलपण आसा तरी हें पुणशेत आपणाचें म्हूण लेखून वावर करचीं जायतीं आसात. हांगा वाडे नात, समिती नात आनी हें करीजे ताणें तें करीजे म्हणलो दबाव ना. स्वखुशेन वावर करतल्यांची व्हड एक फौजूच आसा आनी ही जावन आसात आमचो आदार आनी ह्या पुणशेताचे बळवंत कांबे. थोडीं ह्या दिसांनी आमी उठच्या पयलें उठोवन ती हांगा आसलीं आनी आमी न्हिदले उपरांत न्हिदोंक गेल्लीं आसात. आपल्या कामाक रजा घालून हे 11 दीस हांगासर ते वावुरतात. हांकां कितलें थँक्स म्हळ्यार उणेंच. तांकां सकडांक मुखार आपोवन मान करया म्हूण बगता, पूण तांच्या मुखेल्यांक मुखार आपयता आनी आमच्या प्रोविन्शियल बापातावन मनाची वात तांणी स्विकार करीचे म्हूण विनंती करता. इन्फेंट जीजस जेवण सापेन दिसो सांदो क्लिफर्ड पिंटो जेवणाची संपूर्ण हारभार ह्या समितीन घेतलेलो जावन आसा. हांवें नांव आपयतना वेगी मुखार येवन ही मनाची वात स्विकार करची. इन्फेंट जीजस ऑटो ड्रायव्हर्स असोसिएशन हाचो अध्यक्ष क्लॉडियस फेरावो मार्गार रावन ट्रॅफिकाची जतन तांणी घेतल्या. बाळूक जेजू कुटुंबाचो उपाध्यक्ष मेल्विन मोरस. देवस्तुते वेळार शिस्त सांबाळची तांची जबाबदारी. सेक्युलर कर्मेलीत मेळाची वडील जेसी लोबो स्टॉलांत आनी जेवण वाडोवंक तांणी आदार दिला. हर ब्रेस्तारा आल्तारीक फुलां दान दिवच्या तुलीप ए फ्लावर्स पॅराडायज कुलशेखर हांकां. ह्या फेस्ता संदर्भी पुणशेता भितर तशें हांगा आल्तारीर धर्मार्थ फुलांनी सुरंगार आयला. जनरल फ्लावर्स हाचो मालक फ्रँकलिन मोंतेरो उर्वा. पुणशेता भायर बाळूक जेजूचे 2 अलंकारीक ग्रोट्टे, पुणशेता मुखार एक प्रवेश द्वार, बेसांव दिवचे कडेन अलंकार, वस्तू प्रदर्शनाक पगोडा,
बाळूक जेजूच्या ग्रट्टेसो अलंकार हे सर्व धर्मार्थ करून दिला लोबो एरेंजर्स हासो मालक ऑल्विन लोबो आणि कुटाम. बँडाक स्पॉन्सर रावल्यांत फिलोमिना मेरी पायस कुलशेकर. अल्तारीच्या वाजांक दान दिल्ले ॲश्ली लुईस उर्वा. एका दिसाच्या संपूर्ण जेवणाक आदार दिल्ले सुनील झेवियर आणि एम पी नोरोन्ना. वजनच्या पुरुषावाक टॅब्लो करूंक 5 लॉरी दान दिल्लो रॉयडन रोड्रिगस बिकर्नकट्टे. जेवण वाडूंक आयदनां दिल्ल्या रोड्रिगस कॅटरर्स, PL कॅटरर्स आणि डिलायट कॅटरर्स. कुजनाक वजी हाडूंक व्हरूंक वाहन दिल्लो संतोष मिनेझस बोंदेल. कालचे दिसा धर्मार्थ वेजी सजयल्ल्या ग्लॅनी डेकोरेटर्स बजाल आणि सुनील पेरेरा ओमजोर. वस्तू प्रदर्शनाक आणि हेर संगतीक आमकां जायत्या रितीन आदार दिल्ल्या बेन इलेक्ट्रिकल्स मालक बेनेट डिसिल्वा. साऊंड दिला क्रिस साऊंड्स हाचो मालक क्रिस्टी. LED स्क्रीन दिला मेल्विन. हांकां आमचे दिनवास. जे कोण वाती वाणतर हांगा नातिल्लीं तुमी उपरांत वाती येवन घेवं येता. वाती वांटल्ल्या प्रांतीय वडिलांक देव बरें करूं म्हणटा. ताळयो पेटून जरान ह्या सक्कड बऱ्या मनाच्या व्यक्तींक आमी देव बरें करूं म्हणया. ಪ್ರಿಯರೇ, ಬಾಲಯೇಸುವಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹೋತ್ಸವದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಂತರದ ನೊವೇನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ಕಾಪಾಡಲು ನೆರವಾದ ಕದ್ರಿ ಹಾಗೂ ಕಂಕನಾಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ, ಕದ್ರಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡಿನ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಾವ್ಯ ಹಾಗೂ ಊರಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲಯೇಸುವಿನ ಈ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಂದನೆಗಳು. ಬಾಲಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ, ಕಾಪಾಡಲಿ ಎಂದು ನಾವು ನಿಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. मोगचेनो जर कोणाची नांवां सोडून गेल्यानंतर आमकां माफ असो. बाळूक जेजूची विंचणार आशिर्वादां तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर आनी तुमच्या वावराचेर मागता. फाल्यांच्या मिसाची मोठव्यान वळख तुमकां हांव दितां. सकाळीं 6 वरार कोंकणी भाशेन, 7:30 वरार कोंकणी भाशेन, 9 वरार कोंकणी भाशेंत आनी 1 वरार मल्याळम भाशेंत मिसाचें बलिदान आसा. उडास दवरा. फाल्यां रजेचो दीस, त्या देखून भुरग्यां खातीर 10:30 वरार विशेष मीस आमी मांडून हाडलां. हें भुरग्यांचें फेस्टिवय आनी ह्या मिसाचे प्रधान याजक जावन आसात अदीक मनअदीक दोतोर फ्रांसीस रावो, शिवमोगा दिएसीसचे गवळी बाब. तुमच्या भुरग्यांक ह्या मिसाक आपोवन हाडूंक तुमकां आमी विनंती करता. फाटल्या 11 दिसांनी हांगासर सोलोनासच्या संभ्रमाक जोडलेल्या बेसावा खातीर देवाक आमी अर्गां दिवन सांजेच्या 6 वरार अर्गां बलिदान आमी भेटयतल्या. तें जातच येवकरिस्तीक पुरशां वाचतलो आनी बावटो देवोवन ह्या 11 दिसांच्या दाबाजीक परबेची सोंपणी आमी करतल्या. तुमकां सुमेस्तांक ह्या फेस्ताच्या 11व्या दिसाच्या संभ्रमाक वत्तायेचें आपोवणें आमी दिता. तुमी मीस जावन फाटीं वयता आसतना थंयसर एक अपुरबायेचें एक्झिबिशन आसा केल्लें आसा. सुमार 2000च्या की चडीत कुरीस थंयसर प्रदर्शनाक आसात. तुमी थंयसर भेट दिवची. देव बरें करूं. आतां बेसावां खातीर आमी उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. आशीर्वाद काण्यावंक तकली बागया. सर पदवेदार देव कणवळायन आपलो आशीर्वाद तुमचेर घालूं आनी सडवण दिवची जाणवायेन वळोवंक तुमकां फावो करूं. भावार्थाचे शिकवणेन तो तुमकां पोसूं आनी बऱ्या करण्यांनी थिरायेन वाडोवंक तुमकां कृपा दिवंक. शांती समाधानांचे वाटेर तुमची पावलां सांबाळून तो मोगाळ देव तुमकां आपणाशी चलोवन व्हरूं. आनी सर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद
तुमचेर देवूं आनी तुमचे सवय सदां आसो. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांती तुमकां धाडटा. ಪಾನಂಕೋ ತೆವಿಸ್ ಗೀತ್ ಸಂಕೋ 46. Jesu संगी मेळून जिणे बली भेटून बापा तुझे समोर आम्ही आयल्या. आत्मिक तशेंच लौकिक सुख संतोष संतुस्को घेवन आयल्या वरपूंक तुजे हाती. बाळका जेजू संगी मेळून जिणे बली भेटून बापा तुझे समोर आम्ही आयल्या. तुझी विसलेली बजा एक पवित्र आस्थानी याजकीवर तुवें सदां इश्ट घेतलो संभ्रमूंक आयल्या होबा. बाळका जेजू संगी मेळून जिणे बली भेटून बापा तुझे समोर आम्ही आयल्या. आत्मिक तशेंच लौकिक सुख संतोष संतुस्को घेवन आयल्या वरपूंक तुजे हाती. बाळका जेजू संगी मेळून जिणे बली भेटून बापा तुजे समोर आम्ही